बाय इलेक्शन आसा त्या बाय इलेक्शना फोंडा बाय इलेक्शनाच्या नावाचेर तुम्ही असेंब्ली बंद केली. सायटीन कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आणि असेंब्ली प्रोसिडिंग्साचो संबंध काय ना. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज जस्ट अ गायडलाइन ऑन युअर ओन कंडक्ट. बजेट सेशना सारखे इम्पॉर्टंट सेशन तुम्ही सोडून गेले म्हणून आज हो प्रश्न तुमकां लोकां मुखार हाडचो पडटा की जेन्ना आतां इलेक्शनां तुम्ही प्रचारा म्हणून एक्चुअली बंद केल्ली आसा ही असेंब्ली. कित्याक फर्माण आयला की सगळ्यांक वचून थंय फोंड्या एट एनी कॉस्ट ते सीट जिखपा जाय म्हणून सगळ्यांनी प्रचारा वयचें म्हणून. सो ताका लागून असेंब्ली जेन्ना बंद जाता तेन्ना तुम्ही जाहीर सांगचें फोंडेकारांतल्यान गोंयकारांकूय ही मेसेज मेळटली की स्मार्ट मिटर तुम्ही बसयतले म्हणून. फोंडेच्या एक एक घरान जे आतां वोटींग करतले त्यांच्या एक एकट्याच्या घरान तुम्ही स्मार्ट मिटर जबरदस्तीने घालतले म्हणून. आमी इतलें सांगता की जबरदस्ती लोकांचेर करपाक जायना म्हणून, पूण तुमी सांगा की करतले म्हणून. आनी जेन्ना तो पावर मिनिस्टर त्या वाठारांतलो त्या तालुक्यांतलो तो थंय प्रचार करतलो तेन्ना ताकाय एक आमी सांगता एगोल मारता की तुवें सांगचें म्हणून स्टेजी वयल्यान की स्मार्ट मिटर्स वील बी एनफोर्स्ड. देन लेट द पीपल डिसायड कितें तें. गोंयचे जनतेक जे प्रॉब्लेम जावपाक शकता ताचेर आमी काळजी घेवन पयलींच कांय एक्शन घेतिल्लें हांगा. पणजे वचून आमी 25/2/2026 हो मेमोरंडम आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मेळून दिल्लो. ताचेर हांव एक्सप्लेन करता. आनी प्लस आमी अंडर RTI 22 पॉयंट्साचे RTI त्या दिसा फायल करून आयिल्ले. अजून ते टॉसिंग जाता म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान त्या डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर जायत आसा. सो अजून इन्फॉर्मेशनूय मेळना आनी हेजो आमकां एक्नॉलेजमेंट सुद्दां मेळना. रिप्लाय सोडून दी, एक्नॉलेजमेंट सुद्दां हेजेर मेळना. आतां हें कित्याक सांगचें पडलें कित्याक 13/2 म्हणटा ते 13/2 खंय हो एक ताणें टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न म्हणून तो सर्क्युलरूय न्ही, ती कसली गव्हर्मेंट ऑर्डरूय न्ही, तो कितें नोटिफिकेशनूय ना, फक्त ताका एक फायल नंबर आसा. आनी आमी कशी सर्टिफिकेट दिताय कोणाकय की एक कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिवपाक जर पडली जाल्यार टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न कोणाकय. त्या भाशेन हांगा एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिव्हिजन 1 पणजी हाणें एक इश्यू केला. ते कितें तें बरयलें ना तें सर्क्युलर. दीस इज टू इन्फॉर्म यू म्हणजे इन्फॉर्मेशन that the electricity department has awarded work of replacement of existing energy meters with smart meters to Mrs. DG Smart Network Private Limited, Jaipur, Rajasthan. एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी हें काम दिलां. कितें करपाक स्मार्ट मीटर. स्मार्ट मीटर म्हणजे कितें तें एक्सप्लेन केलें ना अजून. स्मार्ट गव्हर्मेंट असल्या कारणान आमी चिंतपाचें. In this regard, the members of the survey teams appointed by DG Smart carrying valid identity cards approved by the executive engineer of electricity department will be visiting the houses, shops, offices, hospitals, commercial and industrial establishments to conduct survey of the existing electricity meters and associated infrastructure, including validation of the details of electricity consumers such as name, address, mobile number, email address, etc. and later on for installation of the smart meters. Public is requested to cooperate. आता हें काडलें म्हणून आमकां परत एकदां प्रश्न विचारपा पडलो आनी जनरली पब्लीक एट लार्ज जे गोंयचे आसाय तांकां अवेअर करपा खातीर आमी आज हे तुमकां सांगताय. आमचो मेन मुद्दो जो आशिल्लो तो स्मार्ट मिटर्स म्हणटा तो आमची कांय ऑब्जेक्शन ना एक्चुअली. पूण जे न्यू कितें करताय तुमी ती एक डिफरंट क्लास ऑफ पर्सन्स. पूण आतां एक्झिस्टींग आमी आतां हांगा बसले फाटल्यान पळयलें जाल्यार एक मिटर दिसता तुमकां. नॉट इवन 2 years हो मिटर परचेज केल्लो आनी तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनीक मिटर, डिजिटल मिटर असल्या कारणान तातूंत फॉल्ट कितें आसा तें सरकारान अजून सांगूना की बाबा कन्जम्पशन हितूंतल्यान थेफ्ट जाता काय कितें जाता काय रेकॉर्डिंग सारकी जायना हाचेर कांय सांगूना. पूण जबरदस्ती करून ही स्मार्ट मिटर इन्स्टॉलेशन करपाक सांगलां. आमी कितें फायनल एकूच सांगता, आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक सांगलें की जबरदस्ती करनाका लोकांचेर. डोंट फोर्स पीपल टू इन्स्टॉल स्मार्ट मिटर्स, लेट इट बी बाय कन्सेंट म्हणून. आनी हे आमचो फायनल पॅराग्राफ आसलो. वी मेक इट क्लियर that there may be cases wherein people voluntarily want to give consent
We have no objection if your department proceeds with the installation of smart meters in such cases. But for those who have not given voluntary consent for reasons enumerated above or any other reason, we would appreciate if the department makes it clear that there will not be forcible installation against the will of the consumer until all the above cited grievances are sorted out. So काय grievances आम्ही मांडिल्ल्यो अमर गांवकर तुमकां सांगतलो कितें एक्झॅक्टली ग्रीव्हन्सेस येना धाडशात आणि हेजेर जर हे तुमी पळयशात जे आमी RTI भितर कांय इन्फॉर्मेशन मागिल्लें तें जर आमकां दिल्लें मे बी आमी आज हे मिडिया ब्रिफींग सुद्दां करपाक पावचे नासले आमकां मोरलेस आयडिया मेळटली आसली पूण आतां हें सगळ्यांक काळोखान दवरून लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी देर वील नॉट बी अकाउंटेबिलिटी कित्याक ही प्रायवेट पार्टी आणि आमकां खबर आसले भशेन सरकारान 790 crores टेंडर अडानी एनर्जी पळय आसा तेंचे कडल्यान हे स्मार्ट मिटर घेवपाक ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट केलो म्हणून आयकता आमी केलो म्हणून आनी त्या पब्लीक डोमेनान ताचे डिटेल व्हडली मेळना कशें केला कित्या लागून केला आनीक अशें आयकूं येतालें की दे हॅव स्टार्टेड इन्स्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मिटर्स इन गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स व्हेरी गुड गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साक करा तुमी बट डोंट ट्रबल द पीपल एगेन्स्ट द वील ऑफ द पीपल इतलें आमी सांगपाक सोदतात आनी कांय केसीस ज्यो कोर्टांनी आसा दुसरी स्टेटींनी चड पयस वचपाक गरज ना आमची शेजारची स्टेट महाराष्ट्रान इतली प्रॉब्लेम लोक फेस करता आनी डेली बेसीस तुमकां कितें ना कितें व्हिडिओ पळोवपाक मेळटा थंय सुद्दां एक पिटिशन आतां महाराष्ट्रा पिटिशन चालू आसा बॉम्बे हायकोर्टान आनी तेजेर कांय म्हायती दिवपाक आय रिक्वेस्ट डॉक्टर अमोल गांवकर टू स्पीक. तुवें जे आतां एक्झिस्टींग मिटर गव्हर्मेंटान जे बसयला ताजी फीडबॅक कितें मेळ्ळें काय तुका सो वी वर सरप्रायज टू नो तर तांची इन्फ्रास्ट्रक्चरूच रेडी ना कंट्रोल रूमूच रेडी ना सो ते मिटर बसयत चल्ल्या म्हणजे इट इज एज गूड एज तूं एअरपोर्ट रेडी ना आनी तूं फ्लायटी हाडून देंवयता खंय तरी आनी एअरपोर्ट मागीर करया ATSB मागीर करया म्हणटा सो ताजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर हातून गव्हर्मेंटा कडेन ना जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू टेंडर दीस टू समबडी पे समबडी द टेंडर अमाउंट दे आर कीपिंग ऑन इन्स्टॉलिंग दीस मिटर वॉट हॅपन्स हो जर समज एक वर्स आतां फ्री म्हणटा तो एका वर्सान तो माल फंक्शन जालो सो ताजी प्रायसीस कितें देर आर सो मेनी एम्बिगिटी इन दीस सो ते क्लॅरिफिकेशन मागलें जाल्यार तांचे कडेन आन्सर ना सो आय आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन इज इट वॉलंटरी ऑर मॅन्डेटरी इफ सो अंडर वीच लॉ सो ही डिडंट हॅव आन्सर्स टू दॅट ते मागीर कोविडा भशेन जातलें तो गव्हर्मेंट येवन एफिडेवीट लायतलो वेन वी फेस प्रॉब्लम हू टोल्ड यू इट इज मॅन्डेटरी काय म्हणून इट इज वॉलंटरी म्हणून सो बिफोर डुईंग इट्स अ गुड कन्सेप्ट वी ऑल्सो वील एप्रिशिएट वील ऑल्सो सपोर्ट बट यू हॅव दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी get your data done tell us what it is the electromagnetic field which is emitting आमचो मोबाईल जो करता जाल्यार 900 times it will emit so voltage drops आसात सर्वेलन्स करतलो तो कितले वॉशिंग मशीन तुजे चलता कितले AC चलता कितले हिटर्स चलता हें तुका कित्याक ताका विचारल्यार वी शूड नो म्हणटा तो म्हाका he said we should know okay if it is no then why Rajasthan Kashmir Jaipur, Telangana, TDP, the leader who is now in BJP, when he was in opposition, he was opposing hellbent. After BJP in Bidar Sallah, and to attempt a smart meter lagya. These are news articles. Gujarat, people are coming on streets, protests are going on. In Haryana, Punjab, ko Surat TV दाखयला, धावणायला त्यांना. ते सगळे डेटा आहे तुझे गुजरातचे. आणि बॉम्बे देहरादून एकट्याक 47 lakhs बिल येयलें 47 lakhs रिमोटली डिस्कनेक्टेड ते तूं काय उलोवपाक शकना दिस प्रीपेड मिटर्स आर बेजिकली प्रीपेड दिस स्मार्ट मिटर सो मोबायल कशें आमी टॉपअप करता तशें तूं सोंपले बॅलन्स तो कट करतलो ते चड आयला कमी आयला दॅट इज डिफरंट तूं कंप्लेन रेज करपाक जेन्ना वतलो डिपार्टमेंटाक तो म्हणटलो तो प्रायवेट ओनर तो म्हणटा पयलीं भर तुजी कंप्लेन मागीर सेम थिंग हॅपन हियर इन देहरादून In Bombay, a 72 lakhs bill disconnect केले तो गेलो कंप्लेन बी गेली ते रेक्टिफाय करून 24,000 हाडले दिस इटसेल्फ प्रूव्स दॅट स्मार्ट मीटर इज नो मोर स्मार्ट इफ इट वॉज स्मार्ट ते रेक्टिफाय कशें जाले दॅट मीन्स दॅट अ फ्लॉज हाका विचारल्यार तो सांगता इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स तुमकां खबर आनी खंय तरी फॉल्स नेगेटीव फॉल्स पॉझिटीव आसता म्हणून दॅट वी ऑल्सो नो अबाउट इट बट देन वाय यू आर कॉलिंग इट स्मार्ट वी आर हॅपी विथ आवर डिजिटल मीटर्स Don't call it smart. And where is your infrastructure? There is no infrastructure
अवेलेबल विथ द गव्हर्मेंट. फक्त मिटरी कोणी हाडून दिल्यार म्हाका आनी तो एक प्रायवेट सर्वेर येतलो, तो म्हणटा गळ्या बॅन घालून येतलो, तांकां तुम्ही स्टॉप करना म्हणून तो एक कितें तरी काडला. यू कॅनॉट कॉल इट सर्क्युलर. सो नाव वी आर रिक्वेस्टिंग whoever whichever consumers don't want or restrain them. So we have told them to sign a legal notice to CE, highlighting all the points and our doubts. Let them reply. Till such time, you cannot trespass our property as per electricity rules. Electricity rules, they will violate the Electricity Rules Act 2003, Electricity Right of Consumer Rule 2020, Section 47(5) and Section 56 of Electricity Act 2003. Consumer Protection Act also we are covered up with, and constitutional guarantee of Article 14 and 21. So this meter is a private meter, it belongs to us. हे जे मीटर तुम्ही हाडल्या पळय ते दवरा तुमचे गोडाऊन. ताका तुम्ही फारीक केले 890 crores. द आर्ग्युमेंट वॉज दॅट 350 जो हांचो एस्टिमेट आशिल्लो 390 चो हांचो. इट रेज्ड अप और दे टॉप्ड इट अप टू 890. तो कित्याक केला म्हणजे तो GST लागले म्हणटा 390 पयलीं आयकला आसतलें ते पाटकर बावडे गेल्ले तेन्ना तो सांगपाक लागलो GST. देन इज स्टार्टेड टू गिव क्लॅरिटी. वॉट एवर इज देर, यू नो हाव द गव्हर्मेंट फंक्शन. वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ विथ दॅट. वेन वी आर कन्सर्न, जोपर्यंत तुझे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी ना तू हे मीटर कित्याक बसयता. आनी ते आज बसयले म्हणून तू रेडी आज दाखयतलो म्हाका मोबायलाचेर कितलें म्हाजें कन्जम्पशन जालें म्हणून. यू शूड शो नो द डेमो शूड कम आउट. यू शूड शो अस द डेमो हाव इट इज. तो आनी 5 वर्सान कोण तरी एक PI घेतल्यार ते बंद उडयतले तुमी. इट इज जस्ट लायक दॅट लॅपटॉप स्कीम. स्कूल चिल्ड्रन्स, वॉट हॅपन टू दॅट लॅपटॉप स्कीम. ई वेस्ट सुद्दां कलेक्ट करपाक जायना तुमच्या नाका त्या लॅपटॉपाचो. कोणा तरी खाज आयली लॅपटॉप घेवपाची दिली, आतां खंय आसा लॅपटॉप. सो तुम्ही पळयतात GNH. माँ जी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.